आणि आज खोड दिवस श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामीला 100 बर्थ एनिवर्सरी आसा. सुधींद्र तीर्थ स्वामीला 100 बर्थ एनिवर्सरी ते लायकून सेलिब्रेट केला. आणि येताना असं हांगा पळया थंय नको स्वीटाचे डब्बोय हाडला. स्वाम्याल विशयी थोडे म्हणजे 2 उत्तर उरलेचे आशिल्ले आनी 2 उत्तर कितले व्हड जातकच म्हाका तें एक मेमरीज हांव केन्नाय विसरना. प्लस पॉयंट कसं जाता स्वाम्याल ते स्माईल आसता एक पॉझिटिव्हिटी आमकां मेळटा भितरी. आत्ताय हांव ते विसरना स्माईल. आत्ताय म्हाका दोळे एक जाता. What's up guys, welcome to my new vlog आणि परत गुड मॉर्निंग. घंटे झाले 9:27. आज म्हाका सकाळी 8 घंटा क्लास असेल तर वग्गी उठयलेलो आणि आज शेनवार तर 9 घंटाच क्लास हांव चिके वग्गी शिफ्ट केले ताका वग भायर वचचें आशिल्लें करून. तर आतां हांव थोडे फ्री आसा तर हांव लिखले की फटाफट आतां ब्रेकफास्ट करूं. सकाळ कर न्ही अम्माय न्हिदलें आतां अम्मा उठयतली. आणि आज खोड दिवस श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामीला 100 बर्थ एनिवर्सरी आसा. खोड दिवस आणि जन्मशताब्दी दिवस म्हणटा न्हू ताका त्यांची आज आसा वालकेश्वर मठांत सेलिब्रेशन करता आसा. तर पळया आज तुमकां तसं हेक्टीक शेड्यूल आसता मागीर सॅटर्डेक. तर आतां ब्रेकफास्ट रेडी करता आसा. तर हांगा हांव चॉपिंग करून दवरला आनी हांव आतां फोव करता आसा. हांगेल फेवरेट फोव म्हळ्यार फटाफट जाता. दूध दवरला आतां फटाफट करया. ब्रेकफास्ट रेडी जाला. सुपर. हें पळया फोव एक नंबर फोव. क्या बात है, गरम गरम. चलो हांव आतां ब्रेकफास्ट करता आनी अम्माक दिता आनी एन्जॉय करया. आतां घर कडेन आतां मागीर क्लास आनी पुरो घेवन जालें. आतां वचना म्हाका भायर वचचें आसा. आतां अम्मान जेवण केलां. तर आतां पळोवया आतां कसं जेवण केलां करून अम्मान. तर जस्ट किचन आयलां आनी हांगा अम्मान शीत दाळ. ओहो हो 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 आवळ गुज्जू दिसती. हें काल आवळ हाडलेलो हांव. वय सुपर. आज ही एक नंबर जेवण. सिंपल दाळ शीत आनी आवळ गुज्जू. आनी हांगा पळया आंबोली. हें मौशीन हाडलेलो आंबोली. अम्माक सांगलां की हाजी नंची करचे खातीर. तर ती नंची करतली आनी तुमकां परत दाखयतलो हांव कशी नंची करता ती. आज तर नंची जेवण हें थोडो टायम लागता ना ताका मिठा आनी पुरो घाल न्हू रेडी करून दवरका ना. ताजे मागीर मसालो आनी पुरो वांटून ताका नंची रेडी करता. तर अम्मा सांगता आशिल्लें मागीर आमी ताका लायक करून स्लायस करून कट करून मीठ घालून दवरया म्हळ्यार नंच्या खातीर रेडी जातलें. चलो आतां हांव जेवता. जस्ट आतां घर कडेन आयलो. भायरची पुरो काम जालें आनी घंटे जाले सांजवेळचे 6:30. हांगा आतां आम्हाला हातान तो गंदले पानाचे गांद आसा पयर हनुमान जयंतीचे. हे गांद आतां जस्ट शुभदाल अन्न हाडलेलें वालकेश्वरा चमकलो आनी आतां जस्ट अम्मान लायले. आज सुधींद्र तीर्थ स्वामीला 100 बर्थ एनिवर्सरी ते लायकून सेलिब्रेट केला. आनी येताना असं हांगा पळया थंय नको स्वीटाचे डब्बोय हाडला. कोण देवस्थानात चमकलेलो ना तांकां पुरो जाणांक आज स्वीटा डब्बो दिलेलो. तर हात दाखोवन हांव 2-3 खाल्ले. 5 नमुने स्वीट आशिल्ले. तुमकां दाखयता एक उंड आनी एक 60 मात्र आसत. मागीर मैसूर पाक आनी ते कसन की ग्रीन कलराचे काजूच कसन की आशिल्ले. मैसूर पाक हांव आनी अम्मान थोडे खाल्लेत. उंड आनी 60 उरला. सकाळ दाखोवन हांव तुमकां सांगचें आशिल्लें सुधींद्र तीर्थ स्वामीला हांव म्हळ्यार फस्ट टायम केन्ना पळयलें. आनी स्वाम्याल विशयी थोडे म्हळ्यार 2 उत्तर उरलेचे आशिल्ले आनी 2 उत्तर कितले व्हड जातकच ना म्हाका. सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याक हांव फस्ट टायम पळयलें इन द इयर 1994. म्हळ्यार एक व्हड दिवस आशिल्लो. म्हळ्यार आमगेर मुंबईन तूं वचून स्वाम्याल चातुर्मास आशिल्ले आनी तेन्ना हांव ल्हान आशिल्लो. म्हाका दिसता म्हाका 11 इयर्स आशिल्ले. आनी त्या उडगासच म्हाका 1994 वालकेश्वर मठांत चातुर्मास जालेले. आनी तेन्ना आमी अम्मा हांव मागीर भयणी मागीर हांव आमी वच्चे आशिल्ले एवरी डे सांगचें जायना. म्हाका दिसता संडे या फिर सॅटर्डे वता आशिल्ले. म्हळ्यार आमकां स्कुलार रज आसता आशिल्ली तेन्ना आमी बस दवरून डायरेक्ट आमी हांगा वच्चे आशिल्ले वालकेश्वर मठांत. आनी येताना वापस बस दवरून घर कडेन येत आशिल्ले. मागीर त्या मागीर उडगास आसा की बसान बसून आमी वच्चे आशिल्ले आनी येवचे आशिल्ले. बट 1994 चातुर्मास म्हाका आतांय उडगास आसा. बारीक गर्द आशिल्ले ते. आनी तेन्ना हांव ल्हान आसतना ते एक शंख आशिल्लो. शंख घेवन हांव मागीर वाजोवचें आशिल्लें शंख. पुरा आरती कंटिन्युअसली आरती चलता आशिल्ली. म्हळ्यार त्रिकाल पुजा कंटिन्युअस चलता आशिल्ली न्हू. तर शंख वाजयेचे आशिल्ले. आमी फस्ट बसचे आशिल्ले देवाल येद्राकाची आनी शंख वाजयेचे आशिल्ले. तें एक विंगडाची
एक मेमरी आसा सोमेलोटू 1994 मागीर आमी पुरा व्यासोपासान तूं पार्टिसिपेट करच्या जाल्लें आमकां एवरी सॅटर्डे मागीर आमगेले GSB सभा माटूंक तूं आमगेले भजन आमकां शिकयत आशिल्लें माय पच्ची आनी मनोरम माय आशिल्ली तेणी दोगूय जाण आमकां भजन शिकयत आशिल्लें आनी त्यांची सॅटर्डेक आमी एवरी सॅटर्डेक आमी वाल्केश्वर वचचे आशिल्ले आनी वाल्केश्वर वचून व्यासोपासना करचे आशिल्ले सांजवाळा 6 घंट्याक नड ओपन जाता वाल्केश्वरान तो आनी हांगा दाखोवन आमी दनपार आमगेले म्युजीक क्लास आसता आशिल्ले भजन क्लास ताजे मागीर सांजवाळचे 5 घंटा इतले की 4:30 घंट्याक आमी बस दवरनो 67 नाजाल्यार 151 कशें की 2 बस आशिल्ले त्या दवरनो आमी वाल्केश्वर वचचे आशिल्ले आनी 6 घंट्याक ते नड ओपन जाता आशिल्ले आनी ताजे मागीर आमी स्तोत्र म्हणटा आशिल्ले भजन म्हणटा आशिल्ले मागीर रात्री पुजा जावन मागीर आमी घर कडेन येता आशिल्ले तर हें आमगेले एवरी म्हळ्यार चलता आसतिल्लें म्हळ्यार मस्त वर्स ते आमी व्यासोपासना करता आशिल्ली आनी म्हळ्यार म्हाका दिसता 9th 10th स्टँडर्ड ते हांव म्हळ्यार वता आशिल्लें ताजे मागीर कॉलेज स्टार्ट जाल्लें ताजी मागीर चिके म्हळ्यार मस्त म्हळ्यार आमी म्हळ्यार चिके उण जाल्ले मागीर वचच्याक मागीर म्हळ्यार स्टडीज आशिल्ले पुरो आशिल्ले ताजे खातीर जायनी चड वचच्याक स्कुला टायम आमी वता आशिल्ली आनी एवरी इयर आमी व्यासोपासना खातीर आमी हरिद्वाराकय वचचे आशिल्ले इन द म्हळ्यार दिवाळी जाली न्हय दिवाळी मागीर आसतना आमकां रज आसता आशिल्ले स्कुलाक त्या रजे टायमार अरावंड 10 days आमी आसतना हरिद्वारा वचचे आशिल्ले व्यास मंदिरांत आनी थंय वचून आमी तेवे व्यासोपासना करता मस्त पुरो मेमरीज आसा सोमेलोटू म्हळ्यार ते उडगास येता सोमेले आनी ते प्लस पॉयंट कसन करता सोमेल ते स्माईल न्हय सोमेले आमी म्हळ्यार ते सोमेन हांसचेंच न्हय एक पॉजिटिविटी आमकां मेळटा भितरी पळोवनूच न्हय एक विंगडाची पॉजिटिविटी येता आनी मस्त आमी सोमेल सेव केला मागीर 1994 जाल्ले चातुर्मास ताची मागीर 1997 तो सोमेल चातुर्मास किंग सर्कलांत आशिल्लो आनी तेन्ना एवरी डे आमी किंग सर्कलान तो एवरी डे वचचे आशिल्ले म्हळ्यार कसं करता आमगे घरा लागींची सोमेल चातुर्मास जावचे आशिल्ले मागीर किंग सर्कल गणपती काही बसतलो आमगे GSB सेवा मंडळ गणपती क्रीडा मंदिरा थंयचे आसना सोमेल चातुर्मास आशिल्ले ते पुरा 1997 चातुर्मास म्हळ्यार अरावंड तुलसी पुजे ते आसता आशिल्ले न्हय तर तेन्ना ते आमी एवरी डे वचचे आशिल्ले सेव करचे आशिल्ले सोमेल आनी इतले उडगास म्हाका म्हळ्यार रात्री आसना सोमेल रुमान तो आमी वचचे आशिल्ले आनी सोम म्हळ्यार फळार घेवन म्हाका एक भाग्य मेळटा आशिल्लें तेन्ना एवरी डे म्हळ्यार एवरी डे ना जाल्यार केन्ना न्हय म्हाका मेळटा आशिल्लो चान्स सोमेल रुमा वचून म्हाका फळार दवरचें आशिल्लें फळार पळोर वचून दवरचें आशिल्लें तें एक मेमरीज हांव केन्नाय विसरना आनी ताजे मागीर वापस तेंची सेम वापस 2004 थंय हांगा आमगेले क्रीडा मंदिरांत वापस ते सोमेल चातुर्मास जाल्लो आनी तेवूय आमकां वापस भाग्य मेळ्ळें आनी भारी खूश जाता आशिल्लें ते सोम्याक पळोवनच न्हय एक विंगडाची एक पॉजिटिविटी येता आशिल्लें आनी मस्त आमी सेव केला सो आमी वाल्केश्वर मठांत आशिल्ली तातूंत मागीर दहिसरा आशिल्ली म्हाका एक भाग्य मेळ्ळें सोमेल कुडान तूं म्हळ्यार रात्री म्हळ्यार बसची आशिल्लें सो आमी न्हिदता आशिल्लो आमी न्हिदता आशिल्ले तेन्ना आमी एक आमकां एक टायमींग आशिल्लें म्हळ्यार ह्या टायमार हांव वचका ताजे खातीर तें मागीर वाल्केश्वर मठांतूय म्हाका मेळ्ळो चान्स ते एक सेव दहिसर मठांतूय आशिल्लें अशीं जी सो आमी केन्नाय बॉम्बे आसतील तेन्ना आमकां चान्स मेळटा आशिल्लें एक सोमेल रुमा वचून म्हळ्यार एक सेव करचें ते एक मेमरीज मागीर हांव केन्नाय विसरना ते आतांय उडगासस म्हाका आशिल्लें आनी एक म्हाका आनीक एक उडगासस की न्हय हांगा सो आमी वाल्केश्वर मठांत आशिल्लें आनी फर्स्ट डे आशिल्लें मेगेल्या सोमेल म्हळ्यार रात्री हांव वता आशिल्लें तेन्ना सो आमी पंतार जाग गेल्ली आनी म्हाका पळोवन बारकूश गेल्लें मागीर म्हाका सांगलें तूं सुरेंद्र किणील पूत न्हय वय सोय म्हाका तें इतलें खूश जाल्लो सोमेन आसलो म्हगेलें अन्ना नांव घेवन म्हगे गुर्त काडलो तें बारीक म्हाका एक खूश जाल्लें म्हळ्यार म्हगेलें आनूय आसना मस्त सेव केला ते एक मेमरी हांव केन्नाय विसरना म्हळ्यार आमगेले पुरा दिवसाचें पुरा काम करून आमी आसना रात्री आसना एक सोमेल रुमा वचचें म्हळ्यार एक भाग्य तें म्हळ्यार एक वन्स इन म्हळ्यार एक व्हड एक भाग्य म्हाका मेळ्ळा तें हांव केन्नाय विसरना
तर यांची मेगेले एक एक्सपिरियन्स आशिल्ले सान दाखवून होडते आतांय मेगेले मस्त सेव करता हांव जशी जाता तशी करताच बट केन म्हाका टायम मेळना बट ती कसं देवाक एक तसं कसं करचें ठीक आसा हांव मेगेले सेव अशींच कंटिन्यू करतलो हांव खुश जाता सोम्याक एक पळोवन ते एका स्मायल आसना आत्ताय हांव ते विसरना स्मायल आत्ताय मेगा दोळे येदराक आसत म्हळ्यार हांव केन्ना आसना ते फेसबुकांनी अशी स्क्रोल करता आसना तो सोम्याल फोटो येदराक येता आनी ते स्माईल पळोवन आसना लायक पॉझिटिव्हिटी येता आतां जस्ट स्क्रोल करता आशिल्लो आनी म्हाका आसना वाल्केश्वर मठाचे आईचे पुरा फोटोज आनी आसना ते अपलोड केला हांवें वॉट्सॅपान तूं फेसबुकान तूं तर त्या पळोवन बार खूश केली हांवें आसना ते थोडे फार कसन फोटो आसना म्हाका मेळ्ळा ते हांव घालता तुमी पळया ती ते आईचे सेलिब्रेशन कशें आसा कर न्हू तर चलो आतां इतलेंच पंच आशिल्लें म्हाका आनी आतां मागीर क्लास स्टार्ट जाता आनी हांव आतां क्लास घेता आनी थोड्या वेळा मागीर म्हणया ते थोडे तुमी हे फोटो आनी हांव कसं घालता आसना ते पळया. PM. अम्मा कसं करतोस तू चीला आम्हाला फेवरेट चीला हां चलो ठीक आहे अम्मा तक चीला करतेस आता पयर त्या तीन केला ना तशी करतेस की ती चलो ठीक आहे तू पयर त्या रेसिपी सांगलालो आहे हां ओके त्यांची आता करतेस गाईस आंगबळे अम्मा नसनं पीठ रेडी केलं पुरं बीटरूट गाजर कांदो पुरं घालणं आणि आपल्या क्या बात है एक नंबर सॉलिड झाला पळा तर आज ही हेल्दी थालीपीठ हेल्दी खाल्ल्यारी हेल्दी रब्बे येतं नो तर काही सांग पळ्या रेडी झाला पळ्या हे सना पळा म्हण की त्याला हे बट सुपर झाला एक नंबर झाला गाईस नो लायक ऑन सॉस टुकाव येतं सिंपल सुपर हे पळा दुसरं सुपर एक नंबर आता मी व्हिडिओ नी पुरो एडिट झालं रात्रीच्या आता 1:30 झालो आता मस्त थकला आता अरे आज म्हळ्यार जस्ट क्लास खतम केलं 9:30 घंटा ताजे मागीर हांव व्लॉग एडिट करचे बसलेलो ठीक आसा आतां जाल्लें मागीर काम करनो आईचे पुरो चंद करून जाल्लें आनी हांव आतां न्हिदता आतां हांव व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां पुरो जाणांक आमचे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा गायज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कपल बाय गायज गुड नाईट टेक केअर